ask the questions to the government of their responsibility. तुमची जबाबदारी कितें? लोकांक लोकशाही पशु पक्षी झाडां पेडां हे सगळ्यांक तुम्ही जबाबदार आसात. ताजी तुम्ही दखल जतन कशें करतले? आनी आमची मानय तुम्ही वळोवपाक इतलो ते गप्प कित्याक रावल्या हे आमकां मातूय मान्य ना. आनी त्या खातीर आमी 18 तारखेर आमचो संताप कितें ते व्यक्त करतले. कित्याक तुमकां कळोवपाक जाय की गोंयाची सुटका जाली म्हणल्यार आमकां तुमच्या हे आशेक लागून आनी तुमचे ही करप्शन नीती आसा ती बंद करपा खातीर आमी हे रेव्होल्युशन म्हादय आमच्या आवयक तुम्ही कशी व्यस्त करपा दिता ते तुम्ही बंद करात म्हणून हेच एक मुद्दो घेऊन आमी तुमचे कडेन परत येवपाचे. आनी 18 तारखेर शिदी कोळसो बालदी नक्की हाडात. कित्याक त्यो तरी पळोवन हेंकां काळीज आसला काय ना ते खबर ना. मनशाची तोंडां आमी कितें उलयता ते तांकां समजना जाल्यार शिदी कोळसो आनी तांबयो ते पयल्यार कळटले बाबा आमी उदकाक लागून तळमळटात म्हणून. 4 वाजता लोया मैदाना कडेन आमी एक सायलंट प्रोटेस्ट और इट इज नॉट अ प्रोटेस्ट, ही चळवळ, दिस इज अ रेव्होल्युशन. आमच्या उदका खातीर आमकां जगपा खातीर आमचो आवाज आमी उठोवपाक 4 तारखेर लोया मैदाना कडेन आमी एकत्र जातले. थंय तुम्ही येवचे. हर नल हर घर हर जल आनी आंदोलन आनी हे ते चलता म्हणल्यार ना. आमचे बारीक समाजाचे आनी मोठ्या समाजाचे सुद्धा अजून हे आसात सफर जातात तांच्या नळाक उदक ना. आमी गोंया व्हडले फंक्शन्स करतात. सेव सॉयल आनी क्रोर्स पयशे मोडत व्हडले सामके हायफाय हे हाडून. पण when it comes to the responsibility of the government itself is becoming a culprit and a cause for polluting groundwater table. We had highlighted how garbage, actually raw garbage, was dumped near the district court. We had even given their own test reports which showed mercury 6 times high levels. But in spite of that, nothing has happened there. So what are they trying to do to our state? Are they trying to finish the entire water table, everything? And how are we going to, how are our children and grandchildren, as our speakers have said, how will they survive in future? Lakes were closed, so there is no proper recharge of groundwater. Because of my petition, 9-8 testing or monitoring borewells were through by the Water Resources Department to monitor the recharge of groundwater. Now, as per the RTI, when we asked the Water Resources Department, give us the reports, the data taken for the last 5 years, they don't even know that the borewells that they had put to monitor exist. This is the solid state of affairs. So I kindly request this government, wars will be fought because of water. It's not only here, even around the world there will be wars fought because of water. And if we do not preserve our lakes, our water bodies, our catchment areas, and stop industrialization, we are not against industrialization, but first put the infrastructure in place and then come with industrialization. बेसिकली सांगपा म्हणल्यार आतां म्हादेय रिवरा लागून आमी आमच्या वतीन कितें जाता तें आमी कोत्ताय म्हणटा. म्हाका एक सरकारा कडेन एक प्रेसा माध्यमांतल्यान एक सांगपा जाय की बाबा ते आमच्या रिवर सालाचेर उलयता. आमगेलो रिवर साल पळय आहा न्हू, इट इज नॉट अ सीजनल लायव्हलीहूड. It is a perennial livelihood perennial. पावसान गिमान आनी सुकान दुकान आमकां रिवर सालाचेर आमचो जायतो लोक जियेता. आतां जरी तर ते आतां रिवर सालाचे बांद बापय आहा न्ही, ते बांद बीन मोडल्यात. हे बांद घडोवन हाडपाक जाय. सरकार हॅज टू डू समथींग अबाउट इट. आनी आय टेल यू दिस हॅज कनेक्शन विथ इवन म्हादेय. कशें तेचो येता, हे बांद मोडले, द वॉटर वील गेट इनग्रेस्ड इन टू द अदर लँड एरिया. आता लँड एरियान कितें जाला, थिंगा स्वीट वॉटर आहा. जरी तरी दीस सॉल्ट वॉटर गोज देर, इट वील गेट सिप्ड इन टू दॅट. आनी थिंगाय ते हारसाणी उदक त्या बायांनी येतले फाल्यां.
आणि आमकां जे एक एक जाग्यार फॉर एक्झाम्पल मोबर आय रिमेंबर दर्या तेकोन बांय आहाय द वॉटर इज सो रिफ्रेशिंग स्वीट वॉटर कोणी चिंतलो अरे दर्या आहा आरे उदक येवपा जालें ना बट न्हंयची उदक जेन्ना ओवरफ्लो जातले that time even a good wealth will get destroyed. So one agenda should be from the government. आमची मागणी आसा आख्या रिवर साला पयलीं सद्या ते बांद बांदाय. There should be a demarcation.